कुंकळकारांक, गांवकारांक आनी नॉन गांवकारांक हांकां जो न्याय दिला तो सामको बरो. आनी ह्या आशू एड्युकेट आशू आनी विराजाक हांव काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा, कित्याक हेमी आमकां मुखार काडून हो न्याय आमकां आज मेळोवन दिलो. कित्या लागून हो न्याय कित्या लागून कुंकळ्यां अशें जाल्लें की हीं इलेक्शनां हें बायलॉजां बरयलें की 12 पास जाल्ल्याकच इलेक्शन लडो मेळटलें. हें इंडियेच्या खंयच्याय कॉन्स्टिट्युशनाक बरयलें ना की 12 पास जाल तेकाच इलेक्शनाक बसपाक मेळटा म्हणून. हें खंयच्या हितून बरयलें ना. दुसरें, जागे आमगेले ऑप्शनां काडपाचे हेंय तेमी हें केलें. हे आमकां बायलॉज तेंगेले एक सयत आमकां लायक ना आनी एक सयत आमी तो तेंगे फॉलो करपा नाय. आनी दुसरें हो इंडस्ट्री जागे विकपाचे. अरे आमी इंडस्ट्री लागून मेले, आमी हो धुंवर आमी खाता इंडस्ट्रीचो. ह्या इंडस्ट्री खातीर आमी कितल्योशो लॉड खायलो, कितल्योश्यो बांय पुरयल्यो, कितल्योश्यो फॅक्टरी बंद केल्यो. ह्या परत ह्या इंडस्ट्रीवाल्यांक जाग दिवची म्हणटाय. अरे ही सोशिदाद आमगेली, ह्या गांवकारांली, आमची कुंकळकारांली, तशीच नॉन गांवकारां तेंची पसून म्हणल्यार जाता एक वाटेन. कित्याक ही कुंकळ आमी कशी आडान दोलान कितें केलें तें आमकां खबर आसा. हे खंयच्याय कितें लायलें म्हण जायना. तुजें नांव? नांव बी? म्हाजें नांव रामानंद देसाय. आज हें जें बारीकशें प्रेस आनी प्रेसा न्यूज दिवपा आयलें तेजें कारण आसा की आमची सोशोदाद दी एग्रीकॉल कुंकोलीम हेची इलेक्शनां जी आज एक कोर्टान जी ऑनरेबल कोर्टान आज तेजेर स्टे दवरला टील 13 ऑक्टोबर. कित्याक जी सोशोदाद इलेक्शनां तेजेर हांवें एक एप्लिकेशन दिल्लें कोर्टाक की हेजेर एक स्टे दवरची म्हण. कित्याक ती इलेक्शनां जेन्ना कंडक्ट करपा सोदताले तेन्ना एक कमिटी काडली 5 जाणांची. तितून भितर हांव आशिल्लो. ती फ्रेम करपा बायलॉज, न्यू बायलॉज. आनीक तितून भितर जी न्यू बायलॉज फ्रेम केल्ले तितून भितर साम फॉल्स जावं आमगे मेंबर 1700 जे मेंबर आसा जे सोशोदादीचे आनी अरावंड 80% जी सोशोदाद लँड आसा ती कुंकळ्यां ती सोशोदाद लँड टोटल लँड जी आसा. सो तेका लागून आमचे थोडे मेंबरांनी आनी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वेर नॉट प्रेजेंट फॉर द मिटींग. आनी जे कोर्टान तेमी सबमीट केल्लें जावं फॉर इलेक्शन जावचें म्हूण सबमीट केल्लें तितून भितर आमगेले खूब मेंबर नाखूश आशिल्ले आनी तेमी म्हाका सांगलें येवन बाबा हे जे तेमी बायलॉज केला दॅट इज एगेन्स्ट आवर मेंबर्स. तेजी तेका कांय एक हें ना, थार ना तेंकां. सो आज कोर्टान कितें केलां आनी म्हजे खातीर आमचो एडवोकेट आशीश हो एपिरियन्स जाल्लो जे कोर्टाक आनी कोर्टान आमची रिलीफ दिला. हें एकूच की कोर्टान जे आज डिसिजन दिलें पळय न्हू तेजेर आमकां विश्वास एक बसपाचो की जे कितें तरी सोशोदाद जावं खंयच्यो तरी सोसायटीज ते कोणाचेर तरी थापूंक सोदताय ते बायलॉज आनी तेजेर ते इलेक्शन करूंक सोदता तांकां एक आज एक जबाब मेळ्ळा. सेकंड थिंग इज सोशोदादी जी प्रॉपर्टी आसा कुंकळे हेका लागून आमी खूब जे एनक्रोचमेंट जावं IDC एनक्रोचमेंट जावं तेका लागून आमी खूब झगडले आसा हेजे पयलीं. आनी इवन सम पोल्युशन इंडस्ट्रीज आर दे इन द सोशोदाद प्रॉपर्टीज. सो तेका लागून आमी खूब झगडले आसा. आनीक हें जे रिलीफ आमकां कोर्टान दिला ते हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां कोर्टाचेर फूल ज्युडिशरीचेर फूल विश्वास आसा. पडटा हेजें आमकां उत्तर कोण दितलो. सो आनी दुसरें म्हटल्यार हांव एक सीफेअर तशें करून म्हाजे कितलेशे आमगेले गांवकार भायर आसाय तांकां ऑलरेडी हे कोणाक खबर ना कळ्ळें तुका. पूण हांव इतलें म्हणटा हांव हेजे निशेध मारता आनीक हांव म्हणटा की हेज्या मुखार कसली हें करपाचें न्हू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.